प्रुडंटान निकतेच सत्तरी आनी पेडणेच्या बालवाडींच्या दशेचेर ग्रावंड झिरो रिपोर्ट केल्ले. पेडणेच्या आशवे आनी सत्तरीच्या कुडशे बालवाडीच्या रिपोर्टांची बायलां भुरग्यां कल्याण मंत्री विश्वजितान दखल घेतली. ते बालवाडींचें काम कित्याक आडकलां तें पळोवन खंय तो चालीक लायतलो. ते शिवाय सगळे CDPO कडच्यान तांचे तालुक्यांतले असल्या बालवाडींचेर शुक्रार मेरेन खंय तर रिपोर्ट घेतलो. आशवेचे हांवें पळयलां ते हांवें न्यूज आयटमार जेन्ना आयिल्ले ते बालवाडीचे फोटो बी आयिल्ले सगळे कडेन की मेंटेनन्साक आतांच आमी डिस्कस करतले डायरेक्टर आनी CDPO आनी हें बेगिना बेगीन घेवंक लायलां. एडमिनिस्ट्रेटीव फायल ऑलरेडी 2017 एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल आमी दिल्ले आसा पण ते PWDचे कडेन कितें तरी अडकलां. आनी मेन म्हणजे कितें जालां की आतां खुबश्यो कामां आमच्यो ज्यो आहा केन्ना केन्ना आमकां त्रास जाता काय इम्प्लिमेंटींग एजन्सीच्यो आहा खंय टॉयलेट बांदना खंय इलेक्ट्रिसिटी फूल फ्लॅश करिना म्हाका कळना ते इंजिनियर एस्टिमेट कशें करता त्यो. आनी मुख्यमंत्रीचे गायडन्सा सकयल आमी हे सगळे रेनोवेशन ऑफ अंगणवाडीज आमी GSIDCक दिवपाचे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल कन्वे केल्ले आसा. आनी कितें जर तेंचेर पडलें की ते आनी भयानक गोश्टी जावंक शकता म्हणून असले ह्या तरेचे CDPO कडल्यान आमी आतां मागता लिस्ट मागपाक हांव नोट धाडटलो की सगळ्यांनी आपापल्या एरियान जे जे परिस्थिती बिकट जाल्यार तो बालवाडी बंद करून दुसरे कडेन ऑल्टरनेटीव सायट शिफ्ट करूंक जाय. आनी ते आमी मिटींग घेवन आमी करतले इन दीस वीक ओन्ली CDPOची सगळ्यांची मिटींग घेवन बाय फ्रायडे आमी ते घेता आनी ते गव्हर्मेंटाक तांकां इन फायल घालूंक लायतलो. आमची CDPO म्हणटा ती ऑलरेडी शिफ्ट केल्ली आसा पूण बालवाडी घेवंक जाय रिपेर करपाक. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार.